दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो आमी काम करताना आमच्या कामाच्या जाग्यार मस्त दोशी जावंक पुरो. जायते बटी आमच्या मोगाची म्हणूंक पुरो आमच्या लागीं आमी काम सोडटा हें जावचें ना, आमकां जायना काम सोडटा म्हणून. एक कितें म्हळ्यार कितलें काम केल्यार एक एप्रिशिएशन ना, प्रशंसा ना. तुवें बरें काम केलें, कितलें काम केलें, तूं सोड वेळ रावताय, 2 वरां एक्स्ट्रा रावताय, लेट तुका बस चुकता, ट्रेन चुकता, थोडे बटी चड काम करताय जाल्यार एक सोब एप्रिशिएशन ना. मागीर दुरसोनचें कंप्लेनिंग, तें करूं ना हें करूं ना जाल्यार तूं कशें बगताय, कामूच नाका सोडटा म्हूण तूं बगताय. आनी थोडे बटी आमकां काम करच्या जाग्यार कितलें काम केल्यारय पावना, आनी येताना घराय व्हरूंक आसा आनी शुक्राराय काम करूंक शेनवाराय काम करूंक थोड्या जाग्यांनी गल्फान जाल्यार, आनी थोडे भायल्या गांवांत आनी परत जाल्यार युरोपांत अमेरिकांत जाल्यार शेनवाराय करूंक आयताराय करूंक इल्लें काम आसता बसून घरा करूंक. कितलें केल्यारय काम पावना, एक प्रशंसा ना आनी तें काम केलें तितलें पावना. मागीर थोडे बटी हांकां जालें म्हळ्यार कितें काम करतना एक ल्हानशी कसली चूक जाली जाल्यार ती व्हडली करची, दुखता. आनी सगळें आमकां सांगतना आनी पुरो नाना तरेची प्रॉब्लेम आसात. एक तूं 5 वर्सां जावन काम करताय, एक प्रमोशन ना, दुसऱ्यांक प्रमोशन. आनी अशें मस्त काम करचे दोशी आसात. दोशी हेर दोसतात तुका, तांचें काम आनी तुका दितात करूंक. आनी तूं काम करताय, केल्ल्यानूच काम करचें, उरलीं जाल्यार ती तांचे बरोबर उलोवंक वता, त्याचे कडेन गेलीं उलयलीं आनी गेलीं ती गेलीं, तुवें बसून काम करचें. ओल्यो दोशी आसता नाका हें काम नाका हांव सोडटां, हें काम सोडटा म्हणूंक पुरो. मोगाच्यानो हे कामा कडेन दोशी, प्रॉब्लेमां, समस्ये देव कितें करता, देव वापरता. आमी ते समस्ये ताच्या हातान दिल्ल्या वेळार देव वापरता आनी ते समस्ये तो वापरन आमचे नडते बांदून हाडटा. आमी एंड्युरन्स म्हणटा, आमी कितले कश्ट आयल्यारय आमचे मिसां आमी करता येता. जेजूक पळया, जेजूच्या जिणेंत पळया कितले ताका समस्या आयले, तेणें काणबा पड्या मागण्यांत एकलोच गेलो तो मागण्याक म्हण आसा. जेजू एकलो गेलो सुवाते मागण्याच्या एकांत प्रदेशाक गेलो. एकांत म्हळ्यार खंय सायलन्स आनी खंय पळय एकलो रावन जेजू बापा लागीं मागतालो, एक जातालो, ताचे समस्ये परत बापाक भेटयतालो. तशें जाल्यार दीस येतना जेजू ताचे एंड्युरन्स म्हळ्यार ताची कश्ट तोडवची सकत कितले थस्टाले वारे वादळ आयल्यार समस्या आयल्यार त्यो तोडवून मुखारेची सकत जेजूची दीस येतना चड जावन आयली. थोडे आतां व्हडलो आतां रिटायर जाल्ले मनीस आहात, तांचे कडेन विचारा तुमी, आमी विचारल्यार ते खोले जाप दिता पळय खंयचे कस वचून ते मागीर आयिल्ले म्हूण. आतां थोड्यांक रिटायर्ड जालां आनी परतून ताका एक 5 वर्सांची एक्स्ट्रा कर म्हूण सांगलां. आनी तो आनी 5 वर्सां एक्स्ट्रा करूंक वप्पाला. 60 जालीं ताका आनी परतून 5 वर्सां ताका काम कर म्हणा दिलां, काम दिलां, कॉन्ट्रॅक्ट केलां तांणी 5 दवरलो आनी बरो सांबाळी दितात. पूण पयलें खंयच्या नमनेचे कश्ट, त्या कश्टा मदें ताणें रावन काम केल्यान तितलें बरें एक्सपिरियन्स आहा ताका कंपनींत. देखून तितलें मॅकॅनिकल मायंड ताचें तें शिकोवन. आनी आतां ताणींच विचारलां ताका चड काम करूंक, कितें म्हळ्यार राव जेजून ताचे नडते बांदून हाडले. ताचे कश्ट आमची जिणी जेजू बांदून हाडटा, आमचे नडते बांदून, आमची साल बांदून हाडटा. आमी देवाक आनी हेरांक मांडवच्या बरी जाता, कामांत आमी एळिल्ले जाता. देखून समस्या येयल्ल्या क्षणां राजिनामे दिल्यार आनी कडेन गेल्यार आमकां समस्या नात गी. तुवें रिजायन दिलें, काम सोडलें म्हणया, आनी कडेन कामां सोडवलें, आनी तुका काम जायत, थंय काम करतना थंय उणें आहा म्हणून कशें सांगचें. आमकां जाय जाल्ल्यान वातावरण मेळटा आमकां सांगचें. देखून आमी खंय काम करता पळय थंय आयिल्ले कश्ट आयले जाल्यार ते दिबिगाल आमी देवाक भेटयचे आनी दिबिगाल तांचे पसून कश्ट दिताल्या पसून मागाचे, त्या परिस्थिती पसून मागाचे. हें देखून आमकां मेळ्ळे कश्ट देव आमच्या वाडवळेक वापरता, आमच्या वाडवळेक बिलकूल वापरता, देव वापरता. ते वापरन आमचे नडते बांदून हाडटा, आमची जिणी बांदून हाडटा. मुखार आमी
बरे हेळिल्ले मनीस जाता जेजू ते कश्टी वापरता देव आमचे कश्ट वापरता आमची जिणी बांदूंक देखून तूं कश्ट आयल्या वेळार सोडता आनी तशें म्हणून रॅश जजमेंट कुडले एका फाटल्यान करचें करूंक वचनाका निदान जा चिंतून पळय कितलें तुका कितलें तो जाता तितलो तेम तूं रावन तें काम करूंक पळय हें एक दुसरें लागी म्हळ्यार आमी थोडे फावटी देव आमी काम करच्या त्या परिसरांत आसच्या लोकांक वापरता समस्या मात वापर आमकां बांदून हाडिना आमचे नाट्य बांदून हाडिना दुसऱ्यांक कालें म्हळ्यार आमी काम करच्या जाग्यार थोडो लोक आसता बरो मनाचे लोक आसतात बऱ्या मनाचे आनी तांचे सांगता मोगान काम करूंक जेजू मोगान काम करचें कशें गी म्हणून आमकां दाखोवन दिता जेजू वय आमी पळय आमी कामां थोड्या कामा परिस्थितींत कामाच्या त्या परिसरांत आमकां देव पळय कशें आमकां हेरां लोकांक एकांगी दोगांगी आतां 21 जाणां त्या डिपार्टमेंटांत आहा जाल्यार एक 7-8 जाणां बऱ्या मनाचे आसतात तांच्या सांगता काम करूंक हें काम केलें गी अशें केलें गी तशें केलें भारी हुशार हितून प्रशंसा दिवचें आसचें आनी तूं बरें स्मार्ट दिसताय आज बरें काम करताय म्हणून एकामेकाक सांगून उत्तेजन दिवन आनी तशें भारी आनी तांच्या घरा जाल्ले बरे एक विशय सांगून तुमच्या घरा जाल्ले बशे बरें सांगून आदल बदल कर एकामेकाक सपोर्ट कर ते बरें कामाच्या मोगान काम करूं मोगान केल्लें काम देव मानवता म्हणटा देवाचे उतार वय फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 16 4 सांगता सक्कडी काम मोगान करा म्हूण सांगता तुम्ही तुमचें काम मोगान करा म्हूण सक्कड तुमी सांगता म्हणून काम मोगान करा म्हूण मोगान मग काम मोगान करा म्हणटाना आदी रोसाच्या मटवांत केटरिंग आनी आयल्या वर आयिल्लें पयल्यांच्या कॉन्सेप्ट न्हय ते आयल्या वर आयिल्लें कॉन्सेप्ट थोड्या वर्सां आदी ताचे आमी ल्हान आसतना आनी पुरा रोसाच्या कार्याक लग्नाच्या कार्याक मटवांत रांदूंक आनी पुरा आसलें रश्या घालतले आनी ती सोकडान वचून घरच्यान वचून कुमो करूंक आसली थोड्यांनी नाल्ल वांटूंक थोड्यांक आळ्यान वांटूंक थोड्यांक तांदूळ वांटूंक इडल्यो करूंक आनी पुरा गांवचो लोक सांगता मेळटालो कोल्या माया मोगान एक थंय तांचो संतोश तांणी ते तामाशे जोक्स आनी पळय आमी ल्हान आसतना थंय वचून काम करच्या जाग्यार आमच्या घरांत हांव बरें येतली काम करूंक शेजार काजार आसल्यार आपयताली आनी आमी वचूंक मटो घालूंक आनी कितलो संतोश तो एक कोल उरला तें उत्सव 3-4 दिसांचो थोड्या कडेन एक हप्तो म्हण येत भारी उत्सव लग्नाच्या घरा ते एक जालें व्हडल्यांक तशें देखून देवाचे उतार सांगता कोरिंथीकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 16 श्लोक 4 पयल्या कोरिंथीकारांक 16:4 सांगता मोगान तुमचें काम करा देव मतें मानवता आनी बरो फळ तुमकां दिता आशिर्वाद तो दिता मतीक समाधान दिता तापांक सूख दिता मोगान काम करा आनी थंय नासल्यार तुमकां टेन्शन येवन पाड दूख पिडा रुसाना न्हीद ना हें मोगान केल्यार काम सांगता म्हणून मोगान केल्यार बरी न्हीद पडटा शांत प्रशांत देवाचे आशिर्वाद तो आमचेर पडटा देखून कसलें काम आमी मोगान केल्यार ताजो देव आमचेर बेसोंक घालता तें मानवंता वय आतां पळय एका वय तिचें काम रांदचें काम भुरग्यांच्या मोगान करता देव तें मानवता आनी आशिर्वाद दिता वयक बापय भुरग्यांच्या मोगान ताचें काम भुरग्यांच्या मोगाक तो येता काम करून भुरग्यांचे कैजे म्हणून जोडटा तो थोडे वटेन गल्फाक आनी येतात भुरग्यांच्या मोगान आनी भुरग्यांक रजा मेळ्ळ्या येवन गांवाक येतात कितले कश्ट काण ते परगांवांत काम करतात येतात देव तांचें काम आशिर्वाद करता मानवता भुरग्यांच्या मोगान केल्लें तशेंच आतां थोडीं पळय सगळो दीस बसून एकावंट्स करतात ताचेर गमंड दवरून आमचे कंपनीक बरें हाडूंक तें देव मानवता तें एकावंट्साचें काम टिचरां इस्कॉलांत भुरग्यांच्या मोगान शिकयतात त्या टिचरांचें बेसांव पळय देवाचें बेसांव तांच्या तोंडाचें लक्षण पळय नर्सां दत्तेर ते पिडेस्तांची सेवा करतात मोगान पिडेस्तांच्या मोगान तांच्या घेतात मोगान उलयतात मोगान इंजेक्शन दितात इंजेक्शन दुखलें गे म्हण विचारतात मोगान पळयतात त्या नर्सांचेर देव बेसांव घालता पळय तांणी केल्लें कामाचेर बेसांव घालता पेशंटाक घेवन गूण जावन येतात तशें ना जाग्यान आमी पळयता ऑफिसांत आमी काम करता मोगान काम करता देव आमचेर बेसांव घालता आमकां तृप्ती मेळटा तशें देव आमचेर बेसांव घालता तेसुल्ल्यान बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1:30 सांगता खाली म्हळ्यार मोगान काम करूंक मोग केलोय जाल्यार तुवें एकामेकाचो मोग केलोय जाल्यार कामाचो तुज्या मोग केलोय आनी एकामेकाचो मोग केलोय जाल्यार तुवें तुका काम करूंक उत्तेजन सकाळी उठून या म्हूण जाता इस्कॉलाक या भुरग्यांक शिकया म्हूण जाता या म्हूण जाता ती पेपरान करेक्शन करून या म्हूण जाता
भुरग्यांक उबे रावन पाठ शिकोवंक लेख शिकोवंक सांगलें तो परतून 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 सांगून भुरग्यांक शिकोवंक तें उत्तेजन मेळटा तुका प्रोत्साहन मेळटा उत्तेजन मेळटा कित्याक तें मोगान केल्लें काम मानवता म्हणटा देव त्या सोलोनीकराक बरयल्ल्या पत्रांत देखून मोग करतेल्यांचो मोग करूंक इजी मोगाचें न्हू मोग करतेल्यांचो मोग करूंक इजी असल्यांचो मोग करूंक पूण आमकां दोशी दितात थोड्या कामा कडेन आमकां आमची कोडी काडटात आमकां येरांतावन पयस करूंक वरेंगड करूंक पळयतात आमच्या मोगाचे आमचे कोणी आतां 4-5 जाणां जाल्यार दोगांक आमच्या ग्रुपांतले काडूंक पळयतात आनी मसरान ओडतात तिशीन आमी त्या गांवांत जावन ओट्टू घेता जाल्यार एकल्या काडूंक दोगां मजेतान पयस करूंक म्हाका एक सुरें करूंक आनी पळयतात तांकां आमी सांगचे आमी तांचो मोग करचें म्हण देवाचे उतार सांगता आमी तांचो मोग करना दुसरी वाट ना तांचे मागाचें आनी तांचो मोग आमी करचें म्हणून हें जालें मोगाचें न्हू आतां आमकां कळ्ळें देव कालें बरें वापरता आमकां बांदून हाडूंक म्हणून एक आमच्या कामा कडेन आसची प्रॉब्लेमां वापरता आनी आमकां बांदून हाडटा प्रॉब्लेमां देखून प्रॉब्लेम आयली म्हणटाना आमी हांव राजिनामे दिता तें म्हणून नजो दुसरे कोणी आमकां दोशी दिता लोक थोडे फावटी लोक दोशी दिवन लोक देव वापरता कित्याक आमकां मतके स्ट्रॉंग जावं पहिले काय आमकां मॅनेजर दिता कोण ना हांव हर एक मनशा बियलो जाल्यार ताकाय बियलो पहिले मॅनेजर जावन काम करचें कशें मॅनेज करचें हांवें देखून मुखार खंय हांवें मॅनेजर जावंक आसा जाल्यार देखून काय करता म्हळ्यार जेजू आमकां हेरांच्या मॅनेजर म्हळ्यार तुवें सगळें कामांनी तुवें मणशांचें मॅनेज करचें तुवें मॅनेजर त्या मनशां मॅनेज करचें जाल्यार तुवें तांचे सांगता तांकां सगळ्यांक भियेन आसतना तांकां उत्तेजन दिवन आनी तांचे सांगता संबंद दवरूंक शिकायचें देखून आतां इल्ले खंयच्या टायपाचो लोक तुका कशें दितना तूं घट्ट करता देव मुखार मॅनेजर जावन कोणें ताळो आनी परत केलो जाल्यार तुका कंट्रोल करूंक जाता देखून तुजी पर्सनॅलिटी बांदून हाडटा तशें मागीर आनी मोगाचें 2 जालें लोकांक वापरता म्हण जालें काम मोगान करचें म्हण आयलें आतां 5 नमणेचो लोक कामा कडेन सांग आमी जाणा जायचे नाजाल्यार आमकां कामा कडेन शॉक जातात आनी कित्याक तशें गेलें आनी कितें अशें गेलें आनी कितें अशें केलें म्हूण आनी पुरात जाता देखून 5 टायपाचो लोक कामा कडेन आसा इस्कालांत टिचर मदें आतां आमच्या इस्कालांत 50 आनी 5 टिचर आसलीं त्या 50 आनी 5 स्टाफांत 5 तरासो टिचरां पुरे एकच तराचीं न्ही 5 तरांचीं टिचरां आसलीं तीं कळलीं पळया आतां तुमी काम करचे कडेन 15 जाणां कामाक आसात म्हणची दिया तुमच्या ऑफिसांत 15 जाणां त्या काम करूं म्हणलें तें काम आनी 15 जाणांत 5 टायपाचे लोक आसात दोगां एक टायपाचे कडेन 3 ग्रूप करियत तुवें 3 ग्रूप करियत हांगा 5 एक तराचे 5 एक तराचे 5 एक तराचे देखून 5 टायपाचे आसात कलिंगी पळ्यांक कल्या टायपाचे म्हणून त्यो समजल्यार तुमकां मस्त दोशी कामा कडेन तुमकां कळटात कोण कशें म्हणून कळटात आनी त्या प्रमाणे तुवें तांचे सांगता संबंद दवरूंक तूं शिकताय देखून पयलें कळाचें तुका कल्या टायपाचे लोक आसा गे म्हण तुवें काम करच्या जाग्यार तें तुका 5 टायपाचे आसात पयलें म्हळ्यार डिमांडींग म्हळ्यार खरें जें कितलें केल्यार पावना तें कर हें कर तुजेर न्ही करयता काम करून सो डिमांडींग तें कर हें कर हें कर तें कर हें कर तें कर तें कर हें कर एक घडी तुका पुरसो दिवंक सोडिना तो इतलें डिमांड करता तुजे तो इतलें काम करयता तो इतलें म्हणून देखून थोडे फावटी क्रँकी कोवर्कर्स म्हणटा आमी क्रँकी कोवर्कर म्हळ्यार क्रँकी तिके अंडे 6 वावराडी म्हणजे सांगता काम करचो 6 वावराडी तोय वावराडी हांवूय वावराडी दोगी वावराडी वावर करता पूण तो तिके अंडे फिरकी म्हणटा आमी फिरकी 6 वावराडी आसले जाल्यार त्यो काल करता आमचे डॉमिनेट करता ताणें सांगलें तूं जायचें अशें कर तें कर अशें कर म्हूण ताणें सांगल्या बरी तूं जायचें आमचे डॉमिनेट करतात तशें दुसऱ्यान तें रूड म्हळ्यार मोगान सांगनात अशें कर तशें कर म्हणून व्हडल्यान तुका करूंक जायना तुका करूंक जाय जाल्यार घरा वस्तू म्हणून हाडलें रूड हें काम बऱ्या तरान कर म्हूण येतालें ताका मोगान सांगतालें रूड एकदम रूड तुका जाय नाल्यार उठून वस्तू म्हूण सांगून आनी परत देगणे घालचे आसात जाल्यार रूड डिमांडींग तें रूड डॉमिनेट करचें ताणीन सांगलें जायचें म्हणून डॉमिनेट जायचें तशें डिमांड करता तुका देखून ते जाल्यार सांगता कशें घाल करचें तूं आतां असलें आसात थोडीं रडटात फोन करतात आनी घाल करतात तें आमी एकच सांगचें खरें म्हळ्यार मागाचें वांजेल आमी सोदून काडलां जाल्यांक डिमांड करतल्यांक जमणी खंय ना दुसरें खंय मेळना माग म्हणून तुजे रूड उलयतल्यां कडेन माग तुका कश्ट दिताल्यांचेर माग तुजे डॉमिनेट करूंक पळय चिंतात पळय तुका दम दवरून चिंतात पळय तांचे पासून माग दुसरी वाट ना तांचे पासून आमी मागाचें म्हणटा देवाचे उतार तांचे खातीर आमी मागाचें म्हण सांगता देवाचे उतार देखून आमी तांचे खातीर मागया तशें तें
तुका कंट्रोल करतल्या पासून तुझे डिक्टेटर दबाळिके करतल्या पासून सर्वाधिकाऱ्या पासून तांचे दुसऱ्यांक काय ना आमी मागायचे म्हणून सांगता. दुसऱ्यांक आले म्हळ्यार एक कडले आमकां डिमांडींग म्हणून. दुसरे टायपाचो लोक आले म्हणून सांगल्यार ते डिजॉनेस्ट, प्रामाणीक नात तशें अप्रामाणीक मनीस ते पळय आमी हातूं पळयलां आमी तणांत एक सोरोप आसल्या कळटा तणा भितरल्यान तण वाडलां ताचे भितरल्यान कितले फावटी आमी तशें शिमटे गुड्डयल्या कोण तशें सापच्या भितर आमी पाशार जाल्या कोण ना. तणा भितर असलो आग्यो या तणा भितर असलो सोरोप वय तांचें मेन लक्षण काय म्हळ्यार तांणी चीट करचें अप्रामाणीक करचें, चीट वंचन करचें, मोस करचो, मोस वंचन आनी ताणें फटी मारच्यो. हांवें सांगूंक ना, हांवें करूंक ना, हांवें सांगलें तें ना, हांवें धन्या कडेन तुजे विशयान सांगूंक ना, पुरो सांगूंक ना म्हणटात, हांवें करूंक ना म्हण सांगतात, फटी मारतात. तशें तुजे कडेन एक सांगतात आनी एक डिजॉनेस्ट प्रामाणीक पणूंक ना, हांवें सांगलें वय म्हणनात तशें अप्रामाणीक वय तुज्या मुखल्यान एक फाटल्यान सुरी घालतात मुखार सांग एकल्यान सांगलें वचोन तूं वचोन सांग आमी पुरो सांगता येता तुज्या सांगता या म्हणून आनी वचोन आमकां प्रमोशन जाय, आमकां सांबाळ चडयचें म्हणून. हें पापाचें गेलें नर्स आमकां प्रमोशन जाय आनी सांबाळ चडयचें म्हणून. आनी जायत पळय आनी 3 म्हयन्यांनी दिया 3 म्हयन्यांनी ताका नोटीस दिलें, ताका कामांतल्यान काडलें, नोटीस दिलें, गव्हर्मेंट कामार बरें आसलें, नोटीस दिलें ताका काडलें. उरल्यान कोणें कागती दिवन ताच्या सांगाता येवनात बरोवणी दिवन आनी हें गेलें आनी तें कोण आयिल्लीं आळी आयिल्लें 3 म्हयने जाता नोटीस येयलें आनी तें काम येना कांय ना. 2 लाखा लागीं सांबाळ मेळटालो. आतां ते येनात प्रमोशन काल एक इल्लेशे 30,000 की 40,000 आतां ते 40,000 वचून 2 लाख नात काम नासतना बळोवन पळय कशें मोस केलो पळय तांणी मोस केलो आनी ती बरी तांतले एकल्याक सिनियर केलें आनी एकल्याक जुनियर केलें आनी घालें जालें तांचे फाटल्यान देखून आनी तें केलें सो ते रोडोन करगताले भुरगे आनी ताणें त्या नर्सांक मागीर आमी कत्त सांगलें घालें म्हळ्यार माग ताचे पसत तूं ताचे पसत माग म्हणून. गोवाक एक बरें काम आनी ताका प्रमोशन एका फाटल्यान प्रमोशन मेळ्ळ्यांत तांचें जिवान नंदन जालें, देवान नवंद जालें. पूण मागाचें म्हूण सांगलें. हें दुसरें अप्रामाणीक मनीस आमी काम करचे ताका उडास सोडचे. हाळे 10 जाण आसा जाल्यार तातूंत थोडे अप्रामाणीक आहात, थोडे डिक्टेटर आहात, सर्वाधिकारी आहात, तुजेर काम करचे डिमांड करूनचे आसात, थोडे अप्रामाणीक आसात, फाटल्यान सुरी घालचे आहात, तुवें तुका कळनासाचें वय तितलें घालें म्हळ्यार तुवें कालें सांगल्यार तुजे कडेन ओप्पाना, तूं ओप्पूंक तोप्पानात, डिजेग्री कालें सांग तांचे कडेन तुवें सांगलें न्ही तशें न्ही अशें न्ही थंय करून नजो एकावंट अशें गरजेचें हें अशें गरजेचें तें थंय गरजेचें तशें न्ही कितलें तूं सांग तें डिजेग्री करता, तुजें ओप्पूंक तोप्पाना, तुका पुरो जावन येता. कालें सांगल्यार आयकना, तुवें सांगलें एकच ती एक करना, तुका आतां सुपरवायझर म्हणया तांणी त्या गजान आहात थंय तांणी 2 जाण तुवें सांगलें तशें न्ही मॅडम अशें मॅडम थंय न्ही हय न्ही तूं कालें करताय कालें करूं जाता. तुवें सांगलें की तें ओप्पानात तां खडूंक जाता कामांतलें खडूंक म्हणल्यार तुका आनी एकलो आयलें न्ही म्हळ्यार तलेत टायपाचो आनी एकलो आयलो जाल्यार डिजेग्रींग पीपल देखून उड्यात गेल्ल्या क्षण तुका तूं सुपरवायझर काम करचे कडेन कोण तूं हें म्हळ्यार तुवें सांगलें एग्री जायनात, कोण ओप्पानात आनी कोण पळय एकामेका आळे सारकेंच ओपन कोणें कोर्स करून वचचें. आतां सकाळीं हें काम पयलें करया ना हें काम मागीर करया आनी तें काम आतां करया ऑपोजीट करचें एग्रीच करनात. तशें थरल्या कडेन कालें करताय देखून तुवें पयलें वचून तांकां समान करचें आनी तांकां कितें म्हळ्यार तांकां तृप्ती ना ते एग्री ना पळय तांकां कालें तांकां कामांत तांच्या जिणयेंत तांच्या कुटुंबांत एग्री तांकां तृप्ती ना, सॅटिस्फॅक्शन ना, ते हांगा येवन दाखयतात कितें केल्यार एग्री जायना ते वय डिजएग्री करतात. देखून ते दुसऱ्यांक कालें म्हळ्यार कंप्लेन करचें तुजे कडेन कंप्लेन करचें यारांचें तुजे विशीं आनी एकल्यार कंप्लेन म्हळ्यार कालें कोताय. आतां नाका थोड्यांक क्रॉनीक शेळ आसा ती शेळ गुणूच जायना नाक पुसल्यातल्यान पावताय तशें हांकां कंप्लेन केल्या तितलें पावना खर नंतर खर कंप्लेन करचें. देखून तुका तसलें मनशां जाल्यार तुवें समजून घेवन काडचें आनी केअरफूल जायचें. कंप्लेन केल्यार तूं आनी कॅरच करूं नजो, तुजें काम करेक्ट करून वचचें आनी तांचे पासून मागाचें. दुसरें कांय ना तांचो मोग करचें म्हणटा देव आनी तांचे कडेन आर्ग्यू करूं नजो, तुवें कांय आर्ग्यू करूंक वचनाका. ताका काम दी आतां उलोवंक रावना सिदा ये केल्यार करून येतलें बोस म्हूण सांग तूं ये ताच्या पूण ताच्या थंय पसत माग हें 3ऱ्या टायपाचें. 4थ्या टायपाचें म्हूण सांगल्यार कली म्हूण सांगल्यार तें घालें म्हळ्यार चूर तूं तांकां करेक्शन करूंक जायना. चूर सांगल्यार रडलींत नर्स आसा मग ती कशें 5 जाणां थंय बेडरिडन आहात. बेडरिडन म्हळ्यार बेड्डार पडून उरलीं पिडी आसता ती उठतात बसतात तांचे उदक दिल्यार उठोवन पियेतात आनी पुरो
आनी न्हाणूंक तांकां उदक आपण हात धरले जाल्यार तीन वचून बाथरूम वचून न्हांवन येतात धरल्या जाल्यार तांकां. पूण एका 5 जाणां मोठी मोठी आहात आनी तांकां मस्त मोठी जड ती तांकां न्हाणयचे कशें न्हाणयताय कशें न्हाणयताय. आनी ताका सांगता आरे हांगा तिके धर उठय म्हूण सांगल्यार तुवें म्हाका सांगलें जोर ताळ्यान सांगलें रडलींत तांचे कडेन उलोवच्या बरीत ना. तुका इतले तुका इतल्यान तूं ट्रेन जालां एक तुका पावडर कसो घालचो मगो उतरांगी फाटू कोल आनी पुरा उठ्ठान पुराक घालून उडय रडलींत आनी तांकां इंजेक्शन दिता तें कितें आयलें तिका दुखलां बळें रडल्यांत सांगू करेक्शन करुना असो पावडर घालचे अशें इंजेक्शन कांय ना रडल्यांत डिफेन्सीव तांकां रक्षण करून रडल्याक्षण तूं कांय म्हणा नाय मागीर ओगेत रावताय देखून तांची बद्रती करून सांगलें रडली कसो पळय सोल्जर हे गन काडून ताची बद्रती पळयता कोणी गेलो शूट करता आनी ताचे जीव राखयता आनी दुखां घाल रडोवन कांय म्हणचे बरी ना तांची बद्रती पळयतात. ह्या टायपाचे तुज्या कामा कडेन आसात रडकुरी त्या रडकुऱ्यांचे बारीक केअरफूल जायचे तुवें सांगून जायना तांकां तांचे खबरो सांगून मागीर रडोवन मागीर तूं रडयताय म्हण जाता. देखून तुवें मस्त सत्राय काणयचे रडकुऱ्या ठोसून वचो तशें देखून तांचे बसो तो सांजुजे लागीं मागाचे सांजुजे कामेल्यांचो पात्रोण ताचें फेस्त केलें करता आमी देखून सांजुजे लागीं प्रत्येक तरान मागाचे मागून आमकां बापा लागचें मागोवन कृपा धाड म्हणून सांजुजे द्वारे त्या आमच्या अहल्या खातीर देवा कडेन आमी मागाचे सांजुजे मुखांतर आमी मागाचे तशें ही सोत्या टायपाचें डिफेन्सीव बद्रती सोदची जाणां बद्रती तांची बद्रती पळोवची चूर सांगलें सर रोड भद्र जाली मागीर ती शिरसून तोंड दवरून आनी प्रसोमा जाली मागीर तशें देखून तांचे कडेन उलोवचें बरी ना भू सांगचें बरी ना ल्हान सांगलें दुखलें नाका दुखलें रडलींत हर्ट आनी डिफेंड करतात. आनी निमाणी कळ्ळां भारी कठीण निमाणी जावन आसात ती जावन आसा डी मिनींग नापास म्हणून ताका आमी नांव दवरलां नापास टायपाची डी मिनींग म्हूण नापास टायपाची म्हणटात पळय तशें हय कदाळे ती तुका सकयल घालता पुट डावन खालें सांगलें तुका सकयल तुवें हें खालें व्हडलें केलें तुवें सकळा मुखार येयल्ल्या क्षणां काल तुवें तुजें काम करूं नाय म्हणून तुजें काम फिनीश जावन येयलें चोण गेलां तूं काम म्हणालें सकळा मुखार सांगून तुका सकयल घालें काल करूंक तुवें काम करूं नाय म्हणून आनी पोर तुवें 4-5 मिस्टेक केल्ले जाल्यार आणकी सोमा करूंक जावना तें म्हणून जाल्यार सकळा मुखार तुका सकयल घालें त्या टायपाचें मनशां तूं परतून 2 दीस लेट आयलें म्हूण सकळा मुखार म्हणाजे 1 मिनट लेट आयल्यार कितले दीस तूं फस्ट आयलां सकाळचें तें लेखना तुका सकयल घालतात तें सकयल घालचें तली मनशां तें डिमिनी हें पळय नापास टायपाचीं मनशां ही तशें. मागीर तीन तांचें म्हळ्यार खालें म्हळ्यार सदां तांकां एटॅक करूंक एक आशा कोणाक म्हण एक एटॅक करचें तांकां एटॅक करची एटॅक म्हूण सांगल्यार तूं तशें काम करूंक जायनाय आनी अशें काम करनाय तुका काम करूंक येनाय जाल्यार तूं रिजायन दिवन आनी कडेन तुका जावचे कडेन वच म्हूण तुका एटॅक करचें. तूं काम करूंक वतना खंय शिकिल्लें तूं खंयच्या कॉलेजीन शिकिल्लें शिकोवनाय गी कहले मार्क मेळ्ळे कहल्यान तूं हुशार नाय म्हणून तुका येयलें मागीर तुका येयलें इन्सल्ट करचें सगळ्यांच्या मुखार करचें तूं स्लो कामान तूं स्लो मागीर तुका सदां इंट्रस्ट ना तुवें तोंड पळयतना कळटा तुका इंट्रस्ट ना कामांत म्हणून कितें घरा म्हणी प्रॉब्लेम आहा ते तुका काले इंट्रस्ट ना एक तर तुका इन्सल्ट करचें सगळ्या मुखार इन्सल्ट करचें तांणी कामांत इंट्रस्ट ना म्हणून आनी तुका गौरव दिना डिसरेस्पेक्ट म्हण तुका गौरव दिनात खंय जाल्यार तूं गौरव दिनात मान दिनात तूं खंय येतालें केशे फाटी राव म्हूण तुवें मुखार रावता तुका फाटी घालता खंय गौरव दिनात रेस्पेक्ट दिनात तुका तशें देखून ती एक कोयर आसल्या बरी कोयर थोडे फाटी हेरां पळय तांकां कोयर तांकां हेरां परत कोयर तिंत मुखार तांणी हेरांक कोयरा बरी करचें देखून आमी ती त्या लोकांकडे कर आमकां कोयरा बरी कोणें करूं आमकां देवान मोल अदीक म्हजे बरी आनी एक ना तुजे बरी आनी एक ना संवसारांत सगळ्या संवसारांत इतले बिलियन लोक आसा तातूंत तूं युनीक तूं एक विशेश देवान तुका दिली जानवाय तुका दोग मनीस एका सारके नात दोगां जवळ्यो आयडेंटिकल ट्विन्स म्हणटा आमी एकूच लेखा तर आसता दोळे कोणाचें नांव कोण कितें म्हूण कळना मिल्लिगी जिल्लिगी म्हूण कळना दोगांय एकूच लेखा एकूच पटीन जल्माल्लीं ती तशें जाल्यार एकले मॅथ्स शिकता आनी एकल्याक मॅथ्स शिकोवंक जायना आनी एकल्याक मेडिकल करता एकले इंजिनियरींग करता मेडिकल करता मॅथ्स सामको जायना एकल्या मॅथ्स समजो आनी एकल्या बायोलॉजी जायना मेडिकल सामको जायना रगत पळयल्यार जायना आनी एकल्याक मेडिकल म्हळ्यार बारी पळोवंक एकच लेख आसल्यार देखून देवान करतना दोगांक एकच लेख करूंक ना दोगांक एकच लेख करूंक ना इंगड केलां देखून तूं देवाक मोला दीक कृपेन बरयलें तूं पूण ती तुका कोयरा बरी पळोवंक तुवें अवकाश दिवन वचो देखून तुका तुज्या ऑफिसांत तुका सकयल घालून कोयरा बरी तुका कोयर म्हूण चिंता पळय त्या मनशाचें तुवें केअरफूल जावचें तांचे बद्दल कठीण मागायचें दुसरी वाट ना
तांचे कडसून मागाचे देखून आमी केदाळे तांचे पासून मागणें करून तांकां तांचे पासून आमी विशेष तरान मागून दवरूं देखून आमी काम सांगाता मेळून हॅप्पिली करचे खुशीत आसाचे कामाच्या जाग्यार आमकां वय आनी हऱ्यांक आमी ट्रीट करता आनी केल्या बरोबर आमी दयाळपणी ट्रीट दॅम वीथ कायंडनेस आमी मायपासान मोगा मायपासान तांकां पळयचे आमी काम करचे जाल्यार वय देखून तांणी थंय तिंकाले म्हणून दी आमी बेजारे जावन वचो तांणी काले सांगलें म्हण तांचे ओपिनियन बेजारे जावन वचो देवान आमकां विशेष तरान रचलां देखून तूं काम करचें कर कोणें तुका म्हळें जाल्यार तूं कांय बेजार पावनाका सांजू जाय लागीं कामेल्यांचो पात्रोण सांजू जाय लागीं आमी निरंतर ताच्या तोंडार आसो आसल्या बरी कोणें दुखयलें जाल्यार आमच्या तोंडार आसो आसूं दी केदाळे सांजू जाय कितलें दुखयलें ताच्या तोंडार पळय आसो देखून आमी केदाळे संतोशार रावया आनी देव काल करता म्हळ्यार आमचो हर एक दीस आमचें काम आमी कशें केलें म्हूण देव इवॅल्युएट करता आनी आमकां बेसावन दिता आमचें इवॅल्युएट करता मौल्यमापन करता आमचें काम देखून कोणीय पळय जालो सुपरवायझरान पळयचें ताणें पळयचें म्हणून आमचें आसूंक नजो सुपरवायझर म्हणल्यार आमकां लेखाक तासूं नजो आमचो एकूच सुपरवायझर सगळ्यांचो देव हर एक मिनट दोळे धांपीन आसतना तो आमकां पळयता देखून सुपरवायझर आसता तो पळयता एचएम पळयता हेडमास्टर ना तुवें करूं नजो देव पळयता म्हणजे एकलोच तो सुपरवायझर आमकां देव तो एकलोच तो धनी तोच एकलो बॉस ताणें पळयता म्हणून आमी काम केलें जाल्यार आमकां तृप्ती मेळटा आमकां कोणी आमकां तृप्ती म्हूण बगना आनी कोणी आमचे वयर अतृप्ती केल्या ताका सॅटिस्फाय केल्यार सगळ्यांक सॅटिस्फाय केल्यार बरें जाता देखून तो काल दिता म्हळ्यार आमकां सस्नेक इनाम दिता आमी केल्ल्या कामाक तो इवॅल्युएशन करता आनी सस्नेक इनाम दिता सस्नेक म्हळ्यार सूख समाधान संतोश आनंद सस्नेकाय सगळी इनाम तो दिता भरपूर दिता जेजूक दिल्लीं गिफ्टां तो आमकां दिता सगळ्यांचो बाप हेब्रेवांक बरयलें पत्रांत 6 श्लोक 10 सांगता देव आमच्या कामाक आमकां रिवॉर्ड दिता म्हूण सस्नीक रिवॉर्ड दिता इटर्नल रिवॉर्ड आमकां इनाम दिता सस्नाचें इनाम दिता आमकां बरें पळयता देखून सांजूचे बाप कामाचो पात्रोण कामेल्यांचो पात्रोण ताचें पेस्ताज आमी करता देव सरेस्पोर देव आमी सगळ्या कामेल्यांचेर आशिर्वाद घालून दी कामाच्या जाग्यार मोगान काम करूंक संतोशाचें क्षेत्र जावन दी आमच्या कामाचो जागो आमच्या ऑफिसां आमच्या इस्कॉलांनी काम करचे जागे संतोशाचें आनंदाचें तें बिडार जावन दी सरेस्पराचो आशिर्वाद म्हणून दी आमच्या कामाक देव आमकां भरपूर आशिर्वादांनी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक समेस्त कामेल्यांक सरेस्पर देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता आमेन.